आमची माती आमची मनशां आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालतो प्रणाम. जिवितांत तुजें शिकप, तुजें काम, तुजी पदवी, तुजो हुद्दो, तुजी जिविता शैली हें पळोवन कोणी तुका व्हरून पळयनात, तुका मोलय दिनात. पगार तुजें नांव उल्लेख जाता आसतना जो अभिमान पावता, तुजें नांव आयकून तोंडार एक अमरुको हांसो दिता, त्यो गजाली तुज्या जिविताक मोल दितात. त्या संगतींनी तुजें जिवीत व्हरून पळयतात. हें सत न्हय गी. आमी नातल्या वेळारी आमच्या विशीं कोण कितें म्हणटा आनी त्या उलोवपाचेर होंदून आमचो गौरव चडटा तर आमचें जिवीत एका दिश्टेन सार्थक खंडीत वय. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो, असलें जिवीत भोव तोड्यांचें आनी प्रत्येक जावन समाजे मुखार पडलेल्यांचें देण्यावंतांचें. नातालांचो काळ आरंभ जाला. एका रितीचो संतोश आनी संभ्रम हर दिश्टीन आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आयच्या ह्या दिसा ह्या आमच्या प्रसंगाक एका आपुरबायच्या कोंकणी मानेस्ताक आमी आमंत्रीत केला. तो एक कोंकणी भाशा अभिमानी, कलाकार, कार्यनिर्वाहक, गावपी, एक बहुमुखी प्रतिभावंत आमच्या समोर आज आसा. जायत्या वर्सां आदीं मंगळूरच्या जायत्या सालांनी काजारा कार्यांक, वेदिनी मनोरंजन कार्यांक कार्यनिर्वहण तो करतालो. एक तांकीवंत, देण्यावंत मनोहर पायस. 1982 इसवेंत साल लुईस कॉलेजींत ताणें B.Com सनद आपणावन स्टेट बँक ऑफ इंडियांत तो वावुरतालो. आनी ह्या अवधेंत 1970 आनी 7 इसवेतावन 1990 इसवेच्या मदल्या लगभग ह्या अवधेंत 30 वयर कोंकणी नाटकांनी ताणें पात्र घेतलां. धार्मीक आनी समाजीक 50 वयर समाजीक आनी सांस्कृतीक कार्य ताणें सादर केल्यांत ह्या निर्वहण केलां. 17 वर्सां प्रायरच आपल्या तन्ना प्रायर पाराडेलाच्या संगीत कार्याक कार्यनिर्वहण करून कोंकणीच्या फालकार झळकाल्लो एक देण्यावंत. कोंकणींतले नामांकीत गावपी मेल्विन पॅरीस, क्लॉड डिसोजा, हेनरी डिसोजा, लॉरेन्स सल्डाना आनी दुबयांत वेल्फे नायट कार्याक लेगून ताणें कार्यनिर्वहण केलां. त्या सांगाता पत्राव ब्रदर्सांच्या कार्यांकी ताणें आपली कार्यनिर्वहणाची तांक जाहीर केल्या. ताच्या नाटनाच्या सामर्थ्याक लागून उत्तम नट पुरस्कार जायते फावटी ताणें आपणायला. गायनां गायल्यांत आनी गायन स्पर्धांनी तो जिखला. तो म्हाका नाका म्हणलो एक आपुरबायचो नाटक दुबयांत ताणें निर्देशन करून सादर केल्ली कीर्त आसा. आनी त्या नाटकाच्यो DVD आजुनूय लोकां मोगाळ जावन विकते आसात. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, त्या उपरांत दुबयच्या सिटी बँकांत 17 वर्सां VP आनी CFO जावन आनी प्रस्तूत लोकल कॅनेडियन बँकांत उंचल्या हुद्द्यार तो वावुरता. ताची पतीन वायोलेट आनी भुरगीं मनोरा आनी डेबोरा हांच्या सुवें तांचे आपुरबायचे कुटाम तो चलयता. आयच्या ह्या प्रसंगाक वर्त्या मानान आनी मोगान हांव तुका स्वागत करतां मनोहर पायस. देव बरें करूं लेझली आनी प्रणाम तुमकां समेस्त प्रेक्षकांक. लेझली म्हाका वयर दवरल्याक देव बरें करूं. मनो, काय तूं एक तांकीवंत, देण्यावंत, एक भोव आपुरबायचो कलाकार. म्हज्या ल्हानपणांत हांवें तुका पळयलां. पूण एक नाटकिस्त जावन, कार्यनिर्वाहक जावन, वृत्तेन बँकर जावन तूं वाडलाय. पूण ल्हानपणार तुजें सोपान कितें आसलें? न्हीज जावन म्हजें सोपान हायस्कुलान आसतना सत सांगचें जाल्यार म्हाका एक इंजिनियर जावची आशा आसली. पूण पयशांची तांक लाबली ना. म्हजो बापूय हांव 3.5 वर्सांचो आसतना सरलो. मम्मी टिचर आसली आनी तिका तें काम आशिल्ल्यान म्हाका वयर हाडूंक पावली ती. आनी ताचे उपरांत तूं हायस्कुलाक येतना तुजी मोत बसोन येता. ही जर तर तुवें वाट घेतली जाल्यार तुज्यान जायत ग्याकेर करूंक वा दुसरी कली तुवें आपणायचे. आनीक तें तुकून पळयतना कितें म्हळ्यार तो आमचो तेम 1980s एकच इंजिनियर जाताले नाल्यार डाक्टर जाताले, चड प्रोफेशन आगेचें जाल्यार, आनी ना जाल्यार चार्टर्ड अकावंटंट. हांवें चिंतलें
पयशे जर तर तितले करसूंक आसा तेका इंजिनियरांनी केन जावन म्हाका सांगली ती आमच्यान जावची ती विलेवारी न्ही ताच्या बदलाक ताच्या ल्हान खंयचे आसा ताका सेटल जाय कॉमर्स आपणायलें आनीक बँकाच्या कामाक पावलो वय आनी 30 वर्सां जालीं येदोळ बँकींग इंडस्ट्रीक जॉयन जावन आनी आजून चलत आसा देवाची कृपा पूण लायफांत 3 बँकां जाल्या आनी आतांचें 3रे बँक कॅनडांत वय मनो कोंकणी कलेंत तूं वळसालाय जायते तुका व्हरत्या मानान आनी मोगान पळयतात पूण कोंकणी कले थंय व्हड वाडोवंक प्रमुख कारण कितें हें हांव चिंता आमकां ल्हानपणान मेळची ती एक पाठिंबो आनी उत्तेजन मम्मी टिचर आशिल्ल्यान टिचर ना म्हाका म्हूण सांगून कांय स्टेजीर चडयलें ना म्हाका पूण ल्हानपणानूच हांव त्या स्कूल डेयाक आनी हाका स्टेजीक चडटलो सुरविल्ले ती थोडीं वर्सां इजे इस्कला मम्मी टिचर आशिल्ल्यान थंय शिकलो आनी ताच्या उपरांत सेंट लॉशेस आयलो 4th क्लासीचो तें सेंट लॉशेस कंटिन्यू जालें हर एका स्कूल डेयाक पार्टिसिपेशन करचें तातूंत ड्रामांत एक्ट करचें आनी परत म्हाका मुखार लोडटालें आनी हांव मेन एक्टींग हायस्कुला म्हणसर गेलें ताचे उपरांत फाटी येवंकूच ना कलाकार जावंक म्हाका दिसता म्हज्या मामीन नेल्ली टिचर म्हणटा तिका इजेन तिणें पयले सुरवेर दिल्लो तो पाठिंबो वय आनी ताचे उपरांत म्हजे जिणे संगातीन आतां वायलट शी इज माय बेस्ट फ्रेंड टू कित्याक म्हणटा म्हळ्यार काजाराच्या पयले सुमार वर्सांची वळख आमची आनीक ताणें हांव खंयच्या संगतीक येताना ताणें केदाळाय हें करनाका तें करनाका बिलकूल म्हणून ना बदलाक ताणें फूल सपोर्ट दिवन हांवें खंयच्या हर एक एक्टिविटीजाक ताणें फाटीं दिला वय सो जर तर तुजें तें आसचें तें टॅलंट तुका तें करया म्हूण बगता आनी जर तर तुज्या संगत आसच्या मनशाक हांव तुका भरपूर सहकार लाभता तर लेजली ताच्या की दुसरें तुका गरज ना मुखार वचूंक आनी तेन्ना हांव चिंता म्हणजे कलाकार जावंक म्हाका घरांतूनच मेळिल्लो सपोर्ट घरांतूनच मेळिल्लें तें उत्तेजन आनी सहकार तुका पसंद जाल्लो कलाकार कोण आनी कित्याक हांव विविध देणे आसलो मनीस की MC जावन काम केलां कार्यनिर्वाहक जावन ड्रामाक तशें सिंगर जावन देखून हांव म्हजें म्हाका पसंद दिसता एक कलाकार म्हूण हांव सीमीत करना थंयसर आय कॅनॉट लिमिटेड एंड से दॅट वे इन्स्टेड तुका सांगतना हांव अशें सांगता की एज अ कंपोजर हांव श्री देवादेन विल्फी रेबेंबेसाक वॉर्ड मान दिता एज अ कोंकणींतलो सिंगर मेल सिंगर म्हाका रॉनी डिकुनाचो ताळो भोव पसंद तशें म्हणून क्लॉडी आनी मेल्वीक तांच्या सांगात काम केलां हांवें आनी उरल्या सर सिंगरांक सगळ्यांक म्हजे प्रणाम आनी सगळ्यांक हांव मान दिता सारकें एज अ ड्रामा एक्टर हांव एडीसी करीत हांव सुमार शिकलां ताणें आमी कॉम्पिटिशनान पळयता ते इजी आसलो तो आनी कटाऱ्याच्या आदीं ताणें मस्त म्हजे टॅलंट स्टेजीर हांव एक्ट करतना म्हाका पॉलिश केलां ताणें आनी मस्त सहकार दिला आनी सलाह दिल्यात तशें जाल्यार तें तुजें टॅलंट तुका पॉलिश करूंक चान्स जाता एज अ MC हांवें नीज गजाल सांगची तर ल्हानपणान पळोवन आसलो मिकमॅक्साक बारी अपूर्बायसो टॅलंट आसो आनी ताची उतरांची सुडालाय आनी तांणी करची ती स्टायल म्हाका दिसता कोंकणींत ती कोंकणी नायट्स जावंक ती एका मांडवळ कर्ण एका रितीक मांडून हाडूंक म्हाका दिसता मिकमॅक्स मिकमॅक्स ताका पळोवन त्या हांव ल्हान हांव 17 वर्सां प्रायर हांवें फूल नायट केल्या त्या मिकमॅक्स गल्फाक पावला आनी ताच्या पयलीं ताणें गेल्ल्यो त्यो नायट आनीक इंग्लिशांत हांव MC करतना काजाराक हांव एरिकोजेरियो तावन मस्त शिकलो मस्त जाणां गुत्ता सागिनांक एरिकोजेरियो MC करतालो म्हूण त्या वेळार काजाराक एरिका आनी एरिका तावन टिप्स काण गेल्यात हांवें ताचे जावन शिकलां ताचे सांगात बसून हांव समजलां आनी तांणी आमकां पॉलिश करून तें स्टेजीक धाडिल्लें इवन पारडेला नायट ती जाताना तें सिंगींग तें डायरेक्ट करतालो एरिकोजेरियो आनी तांणी आनी म्हज्या सिनियर पारडेला कोण आसले पळय आतां सगळे विविध जाग्यांनी पावल्या तांणी जर पुश केन्ना तर ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळटी ना भोव अपूर्बाय आनी हे सगळ्या कलाकारांचो आज एक जिवाळ उडास हाडटसतना अभिमानी भोगता खंडी तो सगळो तो त्या दाळा तो जियेल्लो त्यो घडयो आनी ती पाशार जाल्लीं वर्सां आतां एका घडये भितर म्हज्या दोळ्या आमकां रायली बरें मनू कॅनडांत कोंकणी लोकांक मायभाशे थंय वोड कशी आसा कित्याक म्हळ्यार एका काळार
कोंकणींतले मनीस शिकाप आसले पदवेक आसले या तितकेशे दुडू सोडिल्ले मनीस कोंकणी कांटाळटाले पूण आज परिस्थिती कशी आसा आल्या तें डिवायड आसा पळय आनी तो कांठाळो तो आजून आसा लेजली थोड्यांक थंय गेल्ले कुडले मुखार आपूण कोडयाळतावन आयिल्लो वा म्हाका कोंकणी गत आसा म्हणूंक लज दिसता वय वय तशें चिंतले आसात तश्यो म्हणून आपणाची मायभास म्हज्या मायन भाशे शिकयल्ली म्हजी भास ही हांव म्हज्या भुरग्यांक शिकयतलो आनी हांव म्हजे भुरगे मुखार सून व्हरून दीत कोंकणी आमचें दायज म्हणटलीं आसात सारकें जर तर तूं केदळा कोंकणी आमची भास आमचें म्हणलें दायज म्हणून वोपा न्हय आनी मागीर तूं थंय वचून थंय करता एक दीस म्हाताऱ्या पिरायेर तुका उडास येताना तूं तेणें सोय जायना हेणें सोय जायना सारकें तुका जर तर 4 जाणांन वळखाजे तुजी म्हणली वाट तुवें मुखार सून व्हरीजे आनी काम तुवें मुखार सिजे त्या दाडा त्या क्षेत्रांत हो वावुरलो मनीस म्हणलो लोक उडास आयडेंटिटी तुजी आसता एक गजाल सांगता कोंकणी कॅनडांत कशी आसा म्हणून हे आवय आसा तांचे सरनेमी रेगो तुजी दायजी सांग पुरो पण हांव सांगूंक वचना ती आवय त्या कॅनडांत कन्नडा लिपी भुरग्याक शिकोवन बावडताची प्रार्थना आनी इगर्जेची लाल्लान वाचपा हे कन्नडा लिपींत वाचता भुरगे इंग्लीश एक्सेंट आसा आनी तरी तो एक मोग त्या आवयन त्या चेडवा भुरग्याक दिला आनी तें डान्स करता भरतनाट्यम करता हें तें पुरा तूं तर कशें म्हणटाय बिलकूल नांत कोंकणी भाशेक मानतेली म्हणचे बिलकूल खंडीत जावन चूक सबार जाण आसात भुरग्यांक कोंकणी शिकयता म्हज्या भुरग्यांक कोंकणी समजता आनी येता आनी व्हडचेडू व्हडलें म्हजे मालगडीत उलयता आनी धाकटे उलयता पूण इल्लेशे एक्सेंट आसा धाकटा तशेंच सबार पेरंट्स आसात आनी मुखार सून व्हरतात भोव अपुरबाय मंगळूर दुबय आनी कॅनडा ह्या 3 गांवांत तुका वावुरलो अनुभव आसा पूण ह्या अनुभवाचेर तुजेर प्रभाव गेल्ल्यो संगती आमचे सगळे वांटी येत गी 2 संगती एक कोंकणी क्षेत्राचो प्रभाव आनी दुसरो त्या गांवचो तो तें काय त्या लोकांचेर पडचो प्रभाव मंगळूर खंडीत जावन आमचो गांव आमकां प्लॅटफॉर्म आसा आमची म्हणली मनशां आसात आमची माती आमची मनशां आमच्या तुका जाय तशें जर तर तुका नीज कोंकणीची सेवा करूंक मन आसा तर ताका अवकाश आसा आनीक हो अवकाश म्हाका दिसता करूंक चड जाणां मुखार येतात करून दिवंक पूण हो अवकाश गळसून ताचे खातीर वावुरतले उणें जावन आयले पूण दुबय इट्स अ फ्लॅशी लायफ म्हणटा हांव इट्स अ आर्टिफिशियल लायफ तुवें जोडी येत आनी जोडिल्लें पुरो मोडी येता तुका तुजें मॉडरेट जीवन जिवन एक सादें जीवन कॉम्पिटिशन वचना आसतना आज ताणें हें कार काण गेलें म्हणून हांव हें काण घेता म्हणून आज ताणें 5-4 बेडरुमाच्या फ्लॅटाक शिफ्ट जालो हांव आनी काण येता 120,000 150,000 दिरम्स दिवनूय तुवें वर्साक घरांनी जीव येत ह्या एका मॉडरेट सुबीत डिसंट ताच्या समान अर्द्याचेर जीव येता पूण तुका मांद्री आसले तितले तुजे पांय सोडचे तें पुरा सगळ्या लायफ 20-30 वर्सांक काम करून पुरा होगडायल्ले मनीस आसात आनी सुरवेच्या पयल्याच्याच वर्सांत हांव सेव करून आयिल्ले मनीस आसात हांवें आतांच्या पिळगेक आनी येदोळ जर सेव करून आनी कोण जर तर आनी मुखार ते वचोंक आशेता तुमकां दोनूय रितीचे अवकाश आसात तुमकां खंयचें जाय तें तुमी समजून ताच्या देखीत तुमी करीजे पूण सेविंग्स जर तर ना मुखली जिणी ती मागीर बारीक कश्टांची हें हांव उल्लेख दिता दुसरो दुबायन जाल्लो प्रभाव कितें म्हळ्यार लोक हांगाच्यान येता जाल्यार आमचो तो सावथ कॅनडाचो लोक आहा पळय तो आमच्या त्या कल्चराक आनी ताका जावच्या एक्टिविटीजाक आमच्या कालेतीच्या सहकार्यांक तो हें दिता सपोर्ट दिता आनीक तशीं जावची कार्य पुरा फूल जातात त्या गांवांत दुबयान तूं एक 3.5 वरांचे फ्लायट आनीक 1000 मैलां पयस जाल्यार तूं एका सादारण एका मिनी मंगळुरान कॅनडांत तुवें कर न्यूज अवकाश तुका कितें जाय तुका इंग्लीश लोकां मदें बसून ह्या समाजाक मेथर जावंकूच नाका तांचे वांगडा मेळूंकूच नाका हांव आतां भायर पावलो आनी हांव कंप्लीट इंग्लीश जालो तो ती समज तुका काण घेना
बाय हांव खंडीत जावन सांगता तुका इल्ले फ्रेंड्स आसूंक पुरो वय. पूण मुखार तूं येशी जाल्यार ते डिवायड आसात नेंगे हय तेकाच म्हणचे हांवें तूं तेणेसूनय येणेसूनय जाता म्हूण पूण जर तर तुका क्रिस्तांव समाजा भितर मेथर जावंक मोन आसा आनी थंय आमच्या तुजें काम समाजाचे करूंक मनीस मोन आसा. आसा आनी थंय तुका बरें बिलकूल तुका अवकाश आसा पळोवप पुरबाय तुजे हव्यास कसले नीज जावन हांवें म्हजो पास्ट टायम करसूसो म्युजीक आयकून बरें पळोवप पुरबाय संगीत आयकता कोंकणी आं केदळ अवकाश मेळटा त्या दाळा कोंकणी पदां कंथाराय समेत आनीक इंग्लीश खंडीत जावन रिलीज पयलें जावन आनी ताचें कलेक्शन सुमार आसा आनीक सत गजाल सांगची तर इवन आदली वायनल रेकॉर्ड्स आहात पळय रेकॉर्ड प्लेयराची ताचें कलेक्शन म्हजें काडून दवरलें आजून म्हजो घासायन दवरला पळोवप पुरबाय कॅनडाच्या म्हज्या घरांत ते तुका LPs म्हजे कडेन कांय 75 LPs आसात कोण आनी आनीकी जर तर बऱ्यो मेळ्ळ्यो जाल्यार काडून ताचता ते ती गजाल ताचे उपरांत दुसरें आतां सत्य गजाल सांगची तर ह्या गांवांत आसतना कुलयो आरावन वतल्यो हांवें आतां कॅनडा वचून कुलयो आरायल्यो म्हळ्यार तुका फॉल जाताना तुका कुलयो पडटात तुजें म्हणलें घर आसतना एपार्टमेंटा भितर येवन तुका कळना पूण तुका तुजें तूं इंडिपेंडंट घर काडून घेतना तुका मुखल्यान फाटल्यान बॅकयार्डा मुखार तुका गार्डन आसा लॉन आसा आनी पुरा सो स्नो पडटना तुवें स्नो काडीचे कोलयो पडटना तुवें कोलयो काडीचे आनी तुजें तुवें तूं यू आर रेस्पॉन्सिबल टू कीप इट क्लीन कित्याक म्हळ्यार तुजो नेबर आनी पुरो करता तूं करना जाल्यार तूं आनी स्नो आहलो तो ते काही वॉकवे म्हण आसता त्या वेळार थंयचो मात तुवें काडूंक तूं रेस्पॉन्सिबल तें परत तुका करना जाल्यार तुका फायन पडटा कित्याक म्हळ्यार तो ताचेर चलोवन येतना कोणी नेबर तुजो स्लीप जावन पडलो जाल्यार मागीर ताणें तुका क्लेम करीत सू करीत तुका सो स्नो करतना ते सगळो स्नो काडयो तशें प्रना पूण तुजो घराच्या मुखार जर वॉकवे आसा तें प्रकार देखून हांव तुका थंय गेल्या उपरांत आतां म्हजी गार्डनाची इंट्रस्ट आनीक फुलां लावची इंट्रस्ट वायलेटा गेली रांदे करची तुका म्हळ्यार जागो आसा आनी ती माती बारी पूण आमकां ते करूंक ते सांबरान मात करीत अबावट 6 म्हयन्यांचो अवकाश तुका आसा आनी मागीर थंड पडटा ह्या 3 क्षेत्रांत तुजे हव्यास आसा आतां हव्यास म्हजे त्या तिनी भूमुगाच्या विक्षेकारो मनोहर पायस एक बहुमुखी जायत्या हव्यासांत आनी अनुभोगान पिकलोलो आनी ताचे सगळे आयचो हो प्रसंग चलून व्हरतना एका पुरबाचे चिंता कशें आसा लूक बॅक अँड थँक गॉड लूक फॉरवर्ड अँड ट्रस्ट गॉड ही क्लोजस डोर्स नो मॅन कॅन ओपन अँड ही ओपन्स डोर्स नो मॅन कॅन क्लोज हांव चिंता जिविताची वाट जिविताचो शेवट आमी मुखार दवरून चलता आसतना देवाची एक मांडावळ म्हूण आसता आनी ती आमच्या गमनाविणें सादर जावन तयार आसता सारकी जाता जायते फावटी आमकां सवालान घालता पूण हेंच एक सत मनोहर पायसाच्या जिवितांत आमकां दिसता मानू तूं तुकाच वळखताय तर तुजे विशीं कितें सांगताय हांव कोंकणी भाशेक भोव मान दिता आनी कोंकणी भास काम करतले मनशांक हांव शेंपे उखलतां आनीक तांचो हांव व्हरतो अभिमानी कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मायन आनी म्हज्या व्हडली मायन म्हज्या आवयन आनी म्हज्या व्हडली मायन म्हाका शिकयल्ली भास ही आनी जर तर ही आमी वगडायली जाल्यार आमचें दायज आमी वगडायलें बरें पूण एज अ पर्सन म्हाकाच जर तर हांव समजता हांव रायट ऑपॉर्च्युनिटी एट द रायट टायम सोदून गेल्लो मनीस सगळ्या म्हज्या लायफान आतां हांवें हो अवकाश हांव सोदून आसा जावन दी पयशांच्या क्षेत्रांत म्हळ्यार जर तर इन्वेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आसा तातूंत म्हज्या कामाच्या क्षेत्रांत या हांवें करच्या कली चटवटीक जावन दी ताका वय हांव तें स्वता पळयता म्हाका जायगी करूंक म्हणलें पळयता आनी तातूंत म्हाका हें सांगूंक म्हाका हेमेंत भोगता सोड न्हू निराशाय ना बिलकूल ना कित्याक म्हळ्यार सोमात व्हरून तुकून पळोवन मागीर चिंतून केल्लीं कामां तशें इन्वेस्टमेंट्स केल्ली म्हाका जायते रिटर्न्स दिवंक पावल्यात ताचेतून मुनाफो म्हाका जाला म्हजें काम ही हांवें करेक्ट टायमार स्टेट बँक सोडून न्हू हांव सिटी बँकाक जॉयन जाताना देवाची दया कोणाचें मागणें आनी बेसांव जायचें ताका पूण वचून एका म्हयन्या भितर म्हाका सिटी बँकान काम मेळ्ळें साबार जाणांची कुमक आनी बेसांव आसा आनी थंय हांव जॉयन जाल्या उपरांत हांगा स्टेट बँकाक हांवें रिजायन केलें तशी म्हजी बँकींग ऑपॉर्च्युनिटी कॅनडा येताना तुका 1000 सवालां आसतात तुका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळत की ना म्हणून
पूण करेक्ट टायमार एका जाग्यार हांवें बागील बडयलें आनी तें म्हाका उक्तें जालें आनीक तें पोजिशनूय मेळ्ळें आतां त्या बँकाक जॉयन जावन 5 वर्सां जालीं तशें म्हूण सगळ्यांकी चान्स आसा हें आनी हांवें म्हणचें आनी सगळ्यांक उत्तेजन दिवचें तें सोदून वचाचें आनी त्या बागलाक करेक्ट टायमार बडयचें. आनी हांव चिंता ह्याच कारणाक कित्याक म्हळ्यार मंगळुरांत एका काळार एक असलें चिंताप आसलें जरी तर तूं बँकांत कामाक लागलोय तर तुजो फुडार भद्र जालो एक चिंताप आनी त्या वेळार तूं स्टेट बँकाचो हुद्दो सोडून गल्फाच्या बँकाच्या हुद्द्याक गेल्लें कारण हेंचगी हांव चिंता तेंच कित्याक म्हळ्यार सद्दाम हुसेन मोदें आमकां 4 वर्सां पयलेंच स्टेट बँकाक जॉयन जावन 8 वर्सां काम केलें हांवें 4 वर्सांचेरच आमकां आशा आसली वचूंक वायलेटरी बँकर म्हजी पत्नी हांगासर बँकर तें कॉर्पोरेशन बँकांत आहलें आनी हांव स्टेट बँकांत आहलो त्या वेळार सद्दाम हुसेनान गडबड केली ते मागीर आमचें तें चिंताप 4 वर्सां फाटीं पडलें ताचे उपरांत तें गल्फाचें तें न्यू येता आसतना परतून त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज येवंक सुरू जाल्यो म्हजे आवयचो भाव अंकल आनी परत अबुधाबी आशिल्ल्यान आमकां थंय विजीट वचूंक साद जालें नाजाल्यार विजीट कोणेंय वरी जालें त्या तेंपार पूण मागीर थंय गेल्या उपरांत तुजें काम सोदून येचें थंय तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी तें म्हाका जालें तशें करूंक पूण निजायकी आसो हें कालें करता आय कॅन म्हाका दाक्षिण ना सांगूंक की आय एम अ कॅपिटलिस्ट कित्याक म्हणटा म्हळ्यार जर तर तुका कॅपिटलिजम इज द ओन्ली वे टू प्रॉस्पेरिटी तें करूंक तुवें तुजें रिलीजन सोडिचें म्हणना तुका शिकयल्लें ती पळय तुजी दोतोन आसा ती तुवें फॉलो करून तुवें इन्वेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटी सोदयत कित्याक करताय तूं जर तर फाल्यां सकाळीं कांय रिलेशन जोडूंक शकताय आनी तें तुवें जोडी जाय तें तुज्यात बुदोवन कांय जोडी जाय सोड न्हू तुका 4 खास कोणी दिना सारकें. आनी प्रस्तुत गल्फ सोडून कॅनडाक पावूंक तुजें काम ह्या भुरग्यांचो फुडार खंयचें कारण गल्फ सोडून कॅनडा वचूंक बिलकूल भुरग्यांचें फुडार कारण पाश्चात्य गांवांनी म्हणजे वेस्टर्न कंट्रीजांत दुडू शिकाप लॉ अँड ऑर्डर हें सगळें वेवस्थीत रितीर आसा पूण मौल्यानांत पूण तुका मौल्याबरीत एका टिचरीचो पूत जावन मौल्याबरीत जिवीत जियेल्ल्याक तें जिवीत कशें दिसता कशें भोगता आळे तुका म्हाका अशें भोगता की लेजली आमचें जिवीत आमच्या हातांत हर एका रायटराचें एक पोर हांवें वाचिल्लें एक स्टेटमेंट हांव सांगता तुका बरें खाताय तें तुवेंत केल्ल्या कर्मावर तुजी जिणी आज कंप्लीट विबाडल्या तें तुज्यात केल्ल्या कर्तुबावर तुवें आल्लो पयसो पुरो होगडायलाय तें तुवेंत केल्ल्या कर्तुबावर सो हर एक तुज्या हातांत तुवें कंट्रोल करचें चान्स हर एका मनशाच्या हातांत दिला तशें कॅनडाच्या विशयान सांगचें तर ते कॅनडाची जिणी गे मॅरेजीस हें तें सकड मौल्य नातलें जिवीन तें फस्ट एप्रूव केल्लें कॅनडान युरोपान जर तर केदां कोणाक गे मॅरेजीस जावंक जाय पूण ते लॉ येवन वतलो ती येवन कॅनडा येवन काजार जावन गेल्यात बिकॉज इट वॉज लॉफुली अलाउड देर आनी LGBTQ म्हणटात लेस्बियन गे हें ते पुरो मॅरेजीस तांची पेरेडी जाता हर एका ऑर्गनायझेशना बँकान समेत तांकां एक कोटा आसा आनी तांकां काम दितात आनी एनकरेजमेंट आसा आनी ते म्हणटात ते नॅचरल म्हूण पूण आमकां मौल्य शिकयल्ल्या मनशांक आमचें जिवीत मुंदरसून व्हरूंक जाय तितलो अवकाश आसा आनी हो भुरग्यांक जावं दी या थंय पावल्या उपरांत काजारी जोड्यांक जावं दी हें तांणी समजून मुखार सून व्हरा जाय जाल्ली गजाल पडाचें म्हणून ना बिलकूल पडाचें म्हूण ना तुजे ऑपॉर्च्युनिटीज तुवें सुकोवयत पातकाच्यो समयो तुवें सुकयचे म्हणली एक दोतोन आसा न्हय ती पातकाची समय तुका तो टायम तुका सुकोवंक गुत्ता तूं वाचताय तातूंत तूं शिरकालोय मागीर तूं पडलोय मागीर तें कोणूच पळय देखून मौल्यां आमकां शिकयलीं आमी मुखार तेन्ना हांव म्हणटा आमच्या कोंकणी समाजान आतां ती जर तर आमचे आतां कोंकणी समाज आमी थंय इतलीं प्रोग्रामां करता जाल्यार ती मौल्यां समजून काडून आमचें म्हणलें आमी करी जाय म्हणलीं ती मनशां सांगाता मेळोन तें जाता त्याच टायमार थंय वचून आसचें तें एट्रॅक्शन आनी तें मेळचे ती सवलत्यो आनी ती दिसची ती सोबाय ताच्या फाटल्यान गेल्ले मनीस आसात मागीर तें आखरेक तूं तातूंत वयर पडटाय की पोंडांत पडटाय की म्हणलें तें पळयतल्याक कळटा बरें कॅनडांत मान मर्याद चड पयशे उणे टॅक्सेशन बोड सेविंग्स उणे हें चिंताप तुज्या अनुभवान कशें दुबाय 17 वर्सां 18 वर्सां बऱ्या हुद्द्यार वयर पावून काम केल्ल्या मनशाक थंय वचून टॅक्स दितना दूख दिसता
30% 40% टॅक्स चलता. पूण तो सरकार तुका दिल्ल्या पयशांक तलेन ती एक लायफ दिता. ते एक जिवीत आसा. मनशाक रिस्पेक्ट, मनशाच्या लायफाक कळलो, एका मनशाच्या जिवाक कळलें मोल दिजे आनी एका इंडिविज्युअल मनशाक रिस्पेक्ट कळलो मेळाजे म्हणलें आमी त्या गांवांत वचून शिकाजे. हांगाच्या लोकांक की तूं तुज्याच गांवांत हांगा स्ट्रेंजर मार्गार देवल्या उपरांत हात रोट्टी आनंदू. तूं वचून सिग्नल आडे रावतना तुका बिलकूल मर्याद ना. तूं ड्रायव्ह करन येतना तुका बिलकूल मर्याद. आमच्या गांवची गजाल हांव ज्योती सर्कल आडे रावलो, रेड सिग्नल पडलें, हांव मुखार म्हज्या मुखार हांव चिंततालो आतां सिग्नल चेंज जाता हांव फस्ट वचूं म्हणून. ते 58, 57, 58 म्हज्या कारान हांव ते जावन येवन 1 मिनट आखेर जाताना सेकेल्या लेनांतल्यान 5 रिक्षा मुखार येवन 10 स्कुटरां ब्लॉक जावन म्हजो अवकाश येताना मागीर 20 सेकंडां गेल्यात. त्या गांवांत तुका रिस्पेक्ट आसा आनीक ते टॅक्स दिल्यार तुका बरो रोड सवलत्यो, हेल्थ केअर, सेक्युरिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स तें पुरो आसा. पूण तें तितले तुवें घोडल्यारय ताचे उपरांत तुका इतल्याच वर्सां उपरांत तुजें गव्हर्मेंटाचें पेन्शन सुरू जाता. अजून आसा, अजून आसत. फाल्यां सकाळी बदलात गी आनी मुखल्या दिसांनी कालें तें आमच्या हातांत ना. पण ते दिता आसतना तुका खंयच्याय रितीन पोटा उजो येना. दाक्तराक तूं वचून मेळशी जाल्यार हांगा आस्पत्रेन तुवें दाक्तराक वचून तुजे डॉक्टर विजाक पयशे दिवंक ना, वखदांक पयशे दिवंक हा. पूण ताका तुका तुजें इन्शुरन्स आसा ताचे जावन क्लेम करीत हर एका मनशाक. ताचे उपरांत एमर्जन्सी तुका कसलीय एमर्जन्सी आयली जाल्यार फोन कर, 1 मिनटान एम्बुलन्स पावलें सड्ड म्हळ्यार 1 minute 10 seconds आनी तुका व्हरून गेले खंयच्याय सिरियस कंडिशन्साक. एक्सिडेंट जावन 1 मिनटा भितर फायर इंजीन, पुलिसांचें कार, टो ट्रक आनीक हें येवन पावलें. आनीक जर तर नीज जावन तुका खंय चड हें आसा जाल्यार सिरियस मारत जाल्यार हेलिकॉप्टर हाडितात आनी ताचे दोन म्हणजे मनशाच्या जिवीक एका कुडीक तितलो व्हॅल्यू आसा थंयसर. आनी खंयचीय ऑर्गनायझेशन स्टार्ट करतना खंय बिझनेस घालतना फर्स्ट तांणी पळोवचें ह्युमन सेफ्टी. बरोबर आहे. तूं हे कार्यनिर्वाहक जावन जायतीं कार्य सुदारसल्याय समाजीक आनी सांस्कृतीक तांतूं एक अनुभव तुर्तान आमच्या सवय वांटी येता. फन्नी अनुभव तूं सांगिचें पडटा. एक दीस MC खाजराचो MC वचून त्या दीस केक आसा करून घातली त्या कापलान तांकां दिवपा लॅम्प पडोवंक दिवो. ताच्या दिव्याची हांव केदाळे पयलें म्हणजे अर्दे घंटा पयलें आनी दिवो आनी पुरो हांव सोमाकर नंत आसा आनी काडयां पेटा सागी वात तांणी दवरल्या हें पुरा पयलें पळोवचें हांवें. कित्याक म्हळ्यार लास्ट मिनिटाक थंय व्हंकल न्हवरो रावल्यार सोदूंक जायना. हें पुरा पयलें मायक सोमाग हें तें पुरो पळोवन अर्दे घंटा पयलें पावचें जालें. हांव हें करनासतना आनी एकलो सूट घालून येता म्हजो इश्ट. गजाल केली आमी MC ह्या काजाराक म्हणटा. एका कार्याक 2 MC. व्हंकले आनी न्हवऱ्याच्या कुटुंबा मदें कॉर्डिनेशन ना. म्हाका एकल्या पाटीन सांगला ताका आनी एकल्या पाटीन सांगला. पूण म्हणलो तो तुंत कंटिन्यू कर म्हणून आनीक हांव चलता म्हणलो आनीक हांवें कार्य मुखार सुनयलें. ताका सांगलें हांवें तुवें करचें जाल्लें कर कालीत हातांनी फाटी वचनाका हें समजाचें पार्टिजांनी आनी म्हाका. ताचे उपरांत आनी एक टोस्ट मास्टर येताना तो व्हंकल लेट केला आनीक विग्गी जायचें कार्य ही आस्क हिम टू स्पीक ओनली फॉर 10 minutes म्हणलो. म्हणजे यू हॅव 10 minutes टायम म्हणून टोस्ट मास्टर कानान सांग उलोवन येता 15 जालीं 20 मिनटां जालीं. मुखार येवन रावलो, देगेन येवन रावलो. हांवें तें एक सिग्नल सायन करूंक आपल्याक आखेर मुखार वचून रावचें अशें कर हाचें आखेर जायना. लास्ट कानान तोसून सांगलें अर्दो लोक न्हिदला म्हण. सिरियसली टोस्ट मास्टराक आखेर केलें ताणें 22 minutes काडली टोस्टाक. आनी एक फन्नी गजाल हांव चिंता ह्यो सकाळी गजाली आजुनूय आमच्या मंगळुरान घडटात. कार्यनिर्वाहकाक एकल्याक बूक केल्या उपरांत आनी एकाक बूक करचें आनी त्या कार्यनिर्वाहकाच्या सेवेक मोल नाशेंच तो खंय एक वाड्याचो आयला ताका कशेंय ट्रीट करी येता म्हणल्यार बरें ट्रीट करचें आनी सळगेन उलोवचें. मात न्हय आज आमच्या पत्रांनी राखण्या पत्रार लागून आयकोंक मेळच्यो खाजाराच्यो मात गजाली उरल्यो खंयच्योच संगती आमकां आयकोंक मेळनात. आनी भलायकी मेस्त्रीन भोव चड आनी चड सुक्षीमाय सांबाळची आजुनूय गरज आसा. उलयतले कांय थोडे उलोवनूच आसात. हांव चिंता हो संदेश ह्या दोनी वर्गाच्या मनशांक स्पश्ट जावन मेळटलो. कित्याक आतां काजाराचें सिजन आरंभ जाला आनी आरंभ जाता त्या वेळार ह्यो संगती आमी मतीन दवरतले अशें लेखता आसतना हांगासर भोव अपुर्बाचें एक चिंताप अशें आसा.
When you rise in life, your friends know who you are. When you fall down, you know who are your friends. तूं जरी तर उंचायेक पावताय, तुजे इश्टांक तूं कोण म्हूण कळटा. तूं पडता आसतना तुजे इश्ट कोण म्हूण तूं समजताय. हें जिविताचें एक सत. मानू नटन, गायन, कार्यनिर्वहण ह्या तिनांत तुका चड पसंत खंयचें? म्हाका पर्सनली सांगचें जाल्यार एका आवयक पळय सक्कड भुरगीं पसंत, तशें म्हाका दिल्ली सक्कड देणी म्हाका बारी लायक. पूण अशें जालें की एमसींग चड जावन गेलें, तशें जाल्ल्यान सिंगींग म्हजें इल्लें फाटीं उरलें. ड्रामाचे अवकाश तशेंच आहले मेळटाले तें. सो एमसी करतना ताचेर प्रिपेरेशन जायचें आनी तें चड तुका कितलो टायम ताचेर स्पेंड करचें म्हणल्यार तुका गोत्त आसा कितलो आमी तकली आटयचे. तशें जाल्ल्यान सिंगींग पूण हांवें इगर्जेक दिवचें तें सिंगींग हांव कंटिन्यू करून गेलो. 17 वर्सां प्रायर हांव कॉयराक जॉयन जाल्लो. ताचे उपरांत इजय सी यू पिंटो आनी देवादीन बेनेट पिंटोन आमकां ट्रेन केल्ले आनी आमी शिल्ड्स आपणायताले डॉन बॉस्को कॉम्पिटिशनांत. तें कॉयर आतां म्हाका मेळ्ळो तो तें हाडून गेल्ले हांवें स्टेपांनी म्हजे ताळो तो इम्प्रूव करूंक मेळ्ळो तो अवकाश. हांवें मागीर दुबाय ती कॉयर आनी हें केलें आनी आतां कॅनडान ती. बरें, तुवें पसंत केल्लो कार्यनिर्वाहक आनी तुजेर प्रभाव गेल्लो निर्वाहक कोण? एक उल्लेख हांवें येदोळूच केलो म्हणचे हांव. म्हाका मेक मॅक्स कोंकणींत, कित्याक आज लेस्ली रेगो बारी पसंत जाता आजकाल आनीक बारी अपुर्बायचे कार्यनिर्वाह करता लेस्ली आनी तातूंत बिलकुल दुबाव ना. पूण त्या वेळार म्हाका उत्तेजन मेळ्ळें आनी तें हांवें पळोवन हांव व्हड जाल्लो तें मेक मॅक्साक. वय आनीक इंग्लीश कार्य ती उलोवची स्टायल, ती डायलॉग डिलिव्हरी, तें रेंडरींग दी प्रॉपर सेंटेन्स एंड इन अ व्हेरी नायस मॅनर. दॅट प्रॉब्ली I've observed and watched Rico Zirio. That is for the English खातीर. बरें, नट जावन तुवें नटन केलाय, उत्तीम नट प्रशस्ती आपणायल्या, पूण तुवें पसंत केल्लो नाटक खंयचो? म्हाका अजून हांवें तो डायरेक्शन दिल्लो तो म्हाका नाटक भोव पसंत. कित्याक म्हळ्यार टेमिंग ऑफ द श्रू तें बेजिकली कॅथरीन द श्रू आपणें तें आख्रेक तें कळटा. पूण तो सगळो ड्रामा तातूंत तो लोक आतां जाल्यार ह्या टायमार जाल्यार त्या दळा बरयलो ड्रामा अजून त्यो DVD विकरापाक येतात. आनी सत गजाल सांगची तुवें म्हाका दुबाय तो जाल्या उपरांत 3-4 वर्सां उपरांत तुजो ड्रामा तुवें डायरेक्ट केल्लो तो 11 फावटी पळयलो सायबा म्हणटाले. तो रिची पिरेरीन मागीर तो तर्जुमो केल्लो आनी पयलो तो कन्नडान बरयलो ड्रामा तो. पूण म्हाका एडी शिकेरीचो परत एक फावटी नटन करून म्हाका तातूंत प्रायज मेळ्ळें. तो एक्ट करूंक म्हाका तातूंत फूल सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार तो दुसरे ताणें केल्ले ते रोल 7-8 रोल करता आनी सांपेद्रूचो रोल हांवें केल्लो. हातूंत ताका सपोर्ट दिवचो तो कॅरेक्टर सानेद्रीनाचो मुखेली जावन दी, आमकां मिस्त्री जावन दी, आनीक तो केडीबॉनाचो तो मिस्त्री जावन दी, ते तो हें करतना ते तुका दुसरे रोल करूंक एका रोल तुजो पूण दुसरे पात्र तुका खेळूंक मेळटा. ते तुजे पसंदीचे तें तुका एक्ट करूंक स्टेजीर म्हाका तूं. बरें, वाडोवन येवच्या मंगळुरान कोंकणीचो फुडार तुका कसो दिसता? आमकां प्लॅटफॉर्म आसा, आमी चिंताचे त्या विशयांत आनीक आमी मुखार सावन वरीचे. एक आमकां ही गरज आनीक आमचे इन्स्टिट्यूशन्स ते आमचे प्लॅटफॉर्म ते आमकां सांगाता मेळटा. पोर हांवें 2 बारीस बेजाराचे गजाल 2 शर्मा आयकले हांगा आनी बँगलोर दोनी कडेन सेम आमकां ओकेशन्सा विशयांत पाद्री आनी माद्री जॉयन जावचे उणी जाल्यांत. आनी ताच्या उपरांत ही एक बारी बेजाराची गजाल. पयलें 30 जातालीं वर्साक आतां 3 जातात. आमचेच पाद्री आनी माद्री आमच्या क्षेत्रांत काम करूंक उणें पडल्यांत आनी आशिल्ले कडेन भायर येतात. त्या देखून आमच्या गांवचे न्हय आहले, आमच्या स्टेटाचे न्हय आहले दुसरे पाद्री आमची भास गुत्त नातले तांकां हाडिचे पडलो पाद्री आनी माद्री. देखून हांवें म्हणचें कालें म्हळ्यार जर तर आमची इन्स्टिट्यूशन्स आमी स्ट्रेंथ करना आनी ताका जाय जाल्ली तली अर्ली पुरा जावन दी एक मेरवणीक एक प्रोसेशन एक ओट्टू घालून एक इव्हेंट वर्साक एक या वर्साक 2-3 हे आमी केल्यार मात्र आमची ती संस्कृती उरतली, एकवट उरतलो. नाजाल्यार आमी एक 10-20 वर्सांनी कांय बेसां जावन
दोन ती तिनी गरजे ओट्ट करून पाद्री नासतना तशें कांय जायचें पडटलें भोव वापरपाचे ह्या पुरोच चिंतपाक काळ जावन जायतीं कार्य जातात. आयच्या दिसास स्पेशल स्कुलांत एक वर्ल्ड वेलफेअर नायट कार्यावळ चालची आसा आनी अशें असल्या सांस्कृतीक कार्यांनी हेर जायते इगर्जमातेच्या कार्यांनी आमी बरसल्ल्या वेळार आमचो एकवट आमचे टॅलंट आमी सादर करूंक साथ जाता म्हणलो एक कापुरबायचो उलो आसा. भोव वापुरबाय नातालांचो काळ आतां सुरवातला. पाश्चात्य गांवांनी वो वेगळी सुरवात जाता पूण कॅनडाची विशेशता कितें? बारी सोबीतलेसली 2 म्हयन्या आदीं सुरू जाता 2-2.5 म्हयन्या आदीं थँक्स गिवींग ऑक्टोबरान जाता तेदोळ तो मागीर हर एक घराक लायट हर एका बिल्डिंगाक लायट क्रिसमस ट्रीज येदोळ सकलांचे घालून जाल्यात नोव्हेंबर 1 विकांत आनीक मागीर जर तर ताका स्नो पडलो क्रिसमसाचे पयलें तांकां व्हायट क्रिसमस म्हणटात ती तेंची गोरी तांकां बारी संतोषो आनी स्नो म्हणटा हितून तूं थंय गेल्या उपरांत तुजी बॉडी तुजे त्या हव्याक ऑटोमॅटिकली एडजस्ट जाता आनी तुका यू गो फुल्ली गियर्ड तुका यू म्हणून हें वचना मागीर तुका एक्सपोज जावचें हें मात तेंपरा घालता थोडे बरें घाम येता मागीर चड घालून हिटर जर चड आहा मागीर तूं बेगीन कोट आनी बरें काडून उडयता एवरीथींग इज कंडिशन तशें म्हूण कोणी भायर हाका एक्सपोज जायना पळय दुबायंत 50 डिग्रीज हाचेर कोणी तो त्या दावे विशीं कंप्लेन करना कित्याक म्हणल्यार तुजें कार एसी तुजें घर एसी हांगा आमच्या गांवांत दुबायचे 10 डिग्रीज मात्र उणें जालां हांगा पूण जाल्यार एसीज बारीकच हांगा जिवंक जाला पळय पूण क्रिसमस टायम बारी सुबेज टायम त्या देखून नोव्हेंबरांत आयल्या क्रिसमस टायम आमी थंय स्पेंड करयत म्हूण कित्याक म्हणल्यार फाटल्यो 2 रजा आमी डिसेंबरांत येवन हांगा स्पेंड केली. भोव बरें. कॅनडांत कोंकणी समुदाय कितलो आसा आनी तुमच्यो चटवटिको कितल्यो चलतात? तसो संको कितलो म्हूण हांव नेना कोंकणी समाजाचो आनी कॅनडा म्हळ्यार व्हडली कंट्री इंडियाचे व्हड इंडियाचे 130 crores 130 कोटी लोक जाल्यार 130 crores थंयचो USA 38 crores आनी कॅनडाचो 3.8 crores मात्र त्या व्हडल्या कंट्री आजुनूय 300,000 लोकांक येवंक कॅनडा अवकाश दिता पूण 16 जाण एप्लाय केल्ल्यांक मेळना आनी आतां हांव आयकतां 35 इयर्साच्या की चड प्रायज जाल्ली तांकां नाका ताच्या की उणें अशें देखून तरणाट प्रमाणांत थंय वचून कोण मौन आसा हांव एक उल्लेख करता मौन करा जर तर न्ही अवकाश थंय खंडी जावन आसात आनी सो कोंकणी समुदाय मिसिसागा गांवांत आसा हांव आनी मिसिसागा म्हळ्यार एक ग्रेटर टोरोंटो एरिया म्हणटात मिसिसागा आनी एक सिटी ब्रॅम्पटन एक सिटी स्काबरो एजॅक्स तशें पुरा आनी टोरोंटो एरिया तो मेन सेंट्रल हब हय सो मिसिसागाक आमी आठच्या ड्युटी करतना ब्रॅम्पटनाचो स्काबरोचो सगळो लोक येता आनी मेळटा लोकांक हाडूंक बारीक कश्ट आमच्या कोंकणी प्रोग्रामाक पूण येतलो लोक तो बिलकूल उमेदीन येता आनी तुमच्यो क्रियाळ चटवटिके चलतात न्ही बरें. मंगळुरान तुका आजुनूय दादोसकाय दिवच्यो गजाली खंयच्यो? आमची मनशां आसता वरेग आमी येवंक आसा म्हजी आवय आसता म्हणसर हांव येतलो वायलडाची आवय आसता म्हणसर भाऊ भयणी आसता म्हणसर आमी आनी आमकां केदार म्हणसर आमकां जो बांद आसा पळय तो आमी कंटिन्यू करतले आमच्या भुरग्यांचें कशें रावत म्हणलें आमकां सांगूंक जायना पूण आनीक तुका आनी एक सांगता त्यो इन्वेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आसात पळय त्यो वडोल सांगलें हांवें त्यो आनी कांय एक 10 वर्सां इंडियांतच चड ताका रिटर्न्स आसा चड न्हू भायल्या गांवांनी ताका तसो मुनाफो तुका मेळचे ते रिटर्न्स उणें सो तें जर तर कोणी समजलां जाल्यार ती ऑपॉर्च्युनिटीज एकल्यान करयत इंट्रस्टींग करयत. हांव आजुनूय त्या झाडा हांव बँकर सांगूंक घालत स्टॉक मार्केट जावन दी या दुसरे बिजनस आजुनूय हांव सदां न्हीत हांव पळयतां ते चॅनल्स आनी आय कीप एब्रेस्ट ऑफ दी लेटेस्ट सिट्युएशन म्हळ्यार त्या विशीं समजा त्या देखून मंगळुराक आमची मनशां आसता वरेग ती संतोशाची गजाल. दुसरें आमचें काणू सांगता तुका काणें इसवण आनी पांपलां थंय मेळटात हांगाची रूच तुका बिलकूल थंय मेळना. म्हाका दिसता काणें भशेन केरळांतल्यान येता पांपलां केरळांतल्यान इसवण येता पूण तूं केदोय व्हडलो जावन दी हाच्या व्हड पळयल्यात आमी मेळटात थंय पूण ती हांगाच्या मासलेची रूच थंय ना. बरें. ही जंय एका तेंपार तालंताचें हब आसलें देण्यांचो पुंजो आसलो आज थंड पडला तुका कितें भोगता? म्हाका दिसता सक्कड फिरगोजो ही जंय मात न्ही सक्कड इगोर्ज्यो शेळयल्यात कोणना आनीक हाका तुज्या घरांत न्हू जर तर तुजो दिवो तुवें मेजा पोंदा दवरलाय या बांका पोंदा दवरलाय या खटल्या पोंदा दवरलाय तो तुवें भायर काडिजे या तुवें थंय दवरलाय म्हूण कोणा कळचें ना सांगल्या शिवाय सारकें. सो पूण एक दिवो तो पेटसो दिवो तो
तुवें पोंदा दवरल्यारूय तसो उजवाड वयर दवरल्यारूय उजवाड आसा खंय दवरल्यार उजवाड आसा. तो काण्ण पेटोवनची शाती तुज्याच घरच्या मनशांक आसा. सो त्या तालेंताचे भंडार हांव सांगता. चार्ली शिकेर, एडी क्वाड्रस हांचे तो न्हू ड्रामा ल्हान आसतना आमी पळोवन आमी हें जाल्लो तो इजयसो गांव तो आनी कहले एक्टर्स ते. ताचे उपरांत आमी ते सिंगींग कॉम्पिटिशन जावन दी कहले हेका येताले. आतां ते भुरग्यांक तले तालेंत आसा जाल्यार मुखार येना म्हणली एक बेजाराची गजाल ही बोशा सकट. आनी हांव पाती येता हाका पूरक जावन इगर्जेच्या चटवटींनी आमची भुरगीं क्रियाळ जावनात, तांची देणी सादर करूंक सोदनात. मुखल्या दिसांनी आमकां मनोरंजन जाय म्हळ्यारय दितेले आसचे नात. आनी ही गजाल सूक्ष्म जावन वडिलांनी भुरग्यांनी तालेंतवंत सगळ्यांनी मोतीन आटयल्यार आमची खारी जिवाळ आसतली, भासी क्रियाळ आसतली आनी एकवटी दोड्यान वाडटलो. निमाणें तुर्तान दायजी वर्ल्ड 24/7 आज तुजो अनुभव वांटता आसतना तुका कितें भोगता? म्हाका संतोश, हेम्मे आनी गर्व भोगता लेजली. संतोश कित्याक म्हळ्यार काल 3 हप्त्यांच्या रजेर आयिल्लो आनीक म्हाका तुमकां फोन करतना म्हाका दर नाण्ण आज हांगा बसयला आनी हो अवकाश दिला. दर नाण्ण म्हण कुशेलायक म्हळ्यार आनी हो अवकाश तुमी दिला आनी लोकां मुखार म्हाका एक उलोवंक एक अवकाश म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. आनी हाचे खातीर दायजी वर्ल्ड 24/7 TV चॅनलाक, ताच्या कारभारांक, वॉल्टर नंदळीक आनी ताच्या सिबंदेक हांव आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी लेजली तुजो मोलादीक टायम, तुजो तो वेळ तुवें हें करून हांगासर तूं आयलाय आनी म्हज्या खातीर आनी हें प्रिपेर करूंक ताचे वयर कितलो वेळ तुका देव बरें करूं तुज्या टायमाक. आनी तशेंच हेम्में कित्याक म्हळ्यार आमची म्हणली भाशेक एक TV चॅनल मेळ्ळें न्हय. आनी गर्व कित्याक भोगता म्हळ्यार हांवें कितल्याक वर्सां आदीं केल्लें काम तें हांव अजून मुखार सून आसा. म्हज्या घर 25 येता प्रॅक्टीस आसतना आनी हांव तांकां अवकाश करून दिता आनी प्रॅक्टीस म्हज्या घरा जाता. ते तातूंत वावूंड कितली आसा पळय आमी काम करून येवन घर नितळ दवरचें आनी ताका अवकाश करून दिवचें हर एक. त्या गांवांत हांव म्हज्या शेड्यूल अजून हें करनासा. पूण हांवें आदीं केल्लें काम आनी आतां करचें काम तुमी तें मानून घेवन तुमी म्हाका ही मर्याद दिल्या हाचे खातीर हांवें केल्ल्या कामा खातीर म्हाका गर्व भोगता आनी तुमकां हांव आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. भोव अपुरबाय. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या ह्या प्रसंगाक वर्त्या अभिमानान आमी सादर केल्लें मनोहर पायस. विदेशाक गेल्यारय देशी वोड, मायभाशेची वोड, कलेची वोड उणी जाल्लीच ना. तो मोग आनी मैपास देंवल्लोच ना आनी हेंच प्रेरण ताचे तावन हेरांक लाबोवन दी अशें हांव अपेक्षीत आसतना आयच्या ह्या प्रसंगाक येवन आपल्यो अमूल्य माहेत आमचे सोबत वांटून घेतलेल्या मानेस्त मनोहर पायसाक दायजी वर्ल्ड 24/7 हाच्या बाबतीन काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. तुका आनी तुज्या कुटुंबाक सर बरें मागता. देव बरें करूं लेजली. देव बरें करूं तुमकां प्रेक्षकांक. भोव मोगाचें न्हू, एका प्रायस्तान आपल्या निमाण्या गडीस आसच्या प्रायेर कांय थोडें लिखून दवरलें. थोड्या वर्सां उपरांत तें जळकेक आयिल्लें आनी ताचे मदें एक आपुरबायचें चिंताप अशें आसा. आनी तो म्हणटा, पयलें हांव शिकच्या खातीर अत्रेगलो, ताजे खातीर वावुरलो. तसो म्हजो शेवट जालो. शिकप मुळावें जातच कॉलेज धरली. कॉलेजीचें शिकप हांवें संपयचें अशें म्हजो शेवट जालो. म्हजी वोड जाली. कॉलेजीचें शिकप संपलें आनी तवळ कामाक लागलो. कामाक लागता आसतना आपणें लग्न जायचें, एक कुटुंब बांदिचें असली वोड आयली आनी आपूण लग्न जालो. लग्न जातच आपणाक भुरगीं जालीं. त्या भुरग्यांचो फुडार भद्र करी जाय, तांकां बरें शिकप दी जाय म्हणून वावरूंक लागलो. तांकां शिकप दिलें आनी आज तांचो फुडार भद्र आसा आनी हांव मरणाच्या तणीर आसा. आतां म्हाका उडास आयलो, हांव जियोंक विसरालो. हें उतार सत जायत्यांच्या जिवितांत. आमी जिविताच्या धांवणेर प्रायतावन प्रायेक एका हंतातावन आनी एका हंताक धांवताव. आमी धांवत आसाव आनी ह्या धांवणेंत खंयगी जियोंक विसरताव, खंयगी हांसोवंक विसरताव, खंयगी मोगा मायपासाचें उलोवंकी विसरताव. ही विसर पडोवन खंयगी जाग जावच्या आदीं आजच जागे जावया अशें हांव मागतां. ह्या नातालांच्या काळार तुमच्या हर एकल्याच्या घरांत संतोश आसूं दी, संभ्रम आसूं दी आनी तशेंच ह्या मंगळुरी मातयेचो परमळ आनी सुगंध संवसारभर प्रचारून दी ही हांव मागणें आशेतां. आनी परत आमी जरूर मेळया मुखल्या हप्त्यांत नव्या मनशा सोबें, नवें चिंताप, नवें सवालां घेवन. आमची माती, आमची मनशां ह्या कार्याक.